नमस्कार, गोवा टुडे साहिल नारुळकरांचो येवकार। सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। मंत्रिमंडळ फेरबदलाचो विषय 15 दिसा भितर तडीक। संभाव्य मंत्र्यांमदी दिगंबर दिलायला मायकल संकल्प काब्रालाचे नाव चर्चेत। सभापती तवडकार उलयलो। शिक्षण खात्यान नव्या शैक्षणिक धोरणाची केली तयारी। येता त्या शैक्षणिक वर्सा खातीर ड्राफ्ट वेळापत्राची अधिसुचोवणी जारी। हरकत सुचोवण्याक 5 दिसाचो प्राझ। होळी जाली रंगपंचमी मोठ्या उत्साहात। भुरगीं जाणटे नेणट्यांची रंगपंचमी। राजकारण्यांची होळयेचेर परबी तरेतरेचे रंग। गोंयकारांची रंगपंचमी। गांजा वाठारात म्हादयत बुडोवन दोगांक मरण। 22 वर्साचो प्रकाश, 21 वर्साचो शरणप्पा हटपड। दोगूय कर्नाटकी होळयेचे नेटार गेल्ले गांजा उदकार पिकनिकेक। वास्को सड्यार भावान भावाचो खून केलो। मोटरसायकल व्हेली म्हणून वाद। 50 वर्साच्या श्रीकांत गिवरीक मारलो। धाकलो भाव मल्लिकार्जुनाक अटक। पाच वर्षात गोंयकारांक 150 कोटीची टोपी। पुलिसांनी 14 कोटी केले रिकवर। लोकांचे फक्त 9 कोटी रिटर्न। खासदार तानावडेक राज्यसभेत जाप। आंदोलनाचा संविधानिक अधिकार कायदो हातात घेवच्या आधी आंदोलन आडवप सारखे न्ही तशी मानसिकता लोकशाही घातक। मेळावले एफआयआराचेर हायकोर्टाचे निरीक्षण। आणि पणजेचो आमदार मिसीन। पणजेकारांक जाय पणजे विशीं मोग आशिल्लो फुडारी। स्वताची भर घालपाचो न्ही। उत्पल पर्रीकराचो आमदार बाबुशाक थोमणो। गोयच्या मंत्रिमंडळात फेरबदल जवळ निश्चित। फुडल्या 15 दिसां भितर हे विशयी ठोस निर्णय जातलो। विषय तडीक लागतलो। सभापती रमेश तवडकार प्रुडंटाकडे उलयलो। संभाव्य मंत्री मदीं आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, दिलायला आणि मायकल लोबो। तेच प्रमाण संकल्प आमोणकर आणि काब्रालाचे नाव चर्चेत आसा। मिनिस्ट्री रिशफलिंग जावपा आहा, तितून भितर काब्रालाक खंय तरी मिनिस्ट्री दिवपाचें आयकलां। सो हितून कितें तथ्य आहा? अनेक जणांची नावं येत असतात, त्यामुळे फुडले 15 दिसां भितर म्हयने भितर हो विशय तसाच लागतलो। कोण मंत्री जावपाचे आसा, कोणाक काडपाचे जाय हो विशय चड दीस लागचे ना अशें म्हाका दिसता। त्यामुळे निलेश काब्राचें नांव येता, तेन्ना ते आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हांचें नांव येता, संकल्प आमोणकराचें नांव येता, दिलाया लोबोचें नांव येता, हांगा मायकल लोबोचें नांव येता। तो विशय असो म्हाका दिसता, कारण तो विशय मुख्यमंत्र्याच्या हातूंत येता, खात्याक येता। पण म्हज्या म्हायतीनुसार ताचो विशय आसा आनी फुडल्या 15 दिसां भितर पूर्ण ह्या विशयाचेर पूर्णराम लागतलो। शिक्षणीक वर्साच्या वेळापत्राविषयी शिक्षण खात्यान ड्राफ्ट नोटिफिकेशन काढून लोकांकडच्यान हरकती आणि सुचोवण्यो मागयल्यात। पालकांक हरकती सुचोवण्याक 5 दिसाचो प्राझ। येता ते शिक्षणीक वर्सा खातीर 6वी ते 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर नाताळां, दिवाळी, चवथ आणि गिमाचे सुटयेचे शेड्यूल जाहीर केला। गोंयांत नव्या शैक्षणिक धोरणाची तयारी चल्ल्या, ते खातीर आतां शाळेच्या शिक्षणीक वर्साचो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन काढला। 1ली ते 5वी आणि 11वीचे शिक्षणीक वर्स जूनासावन सुरू जावन एप्रिलांत सोंपतले। 6वी ते 10वी आणि 12वीच्या वेळेंत महत्वाचे बदल केल्यात ते अशे: 6वी ते 10वी आणि 12वीचे शिक्षणीक वर्स एप्रिलासावन सुरू जावन मार्चांत सोंपतले। शिक्षण वर्साचे सुरवातेक आणि निमणे एक सप्तकाचो ब्रेक दितले। शाळांक गिमाच्यो सुटयो 1 मे सावन 5 सप्तकाची सुटी मेळटली। ऑक्टोबर-नोव्हेंबरांत दिवाळे खातीर 3 सप्तकाचो ब्रेक मेळटलो। चवथीची सुटी आसतली, मात 1 सप्तका वयर आसची ना। नाताळाची 24 डिसेंबर ते 2 जानेर मेरेन सुटी। ह्या टाइम टेबला विषयी पालकांक वा लोकांक सल्ले आणि अटी दिवपा खातीर 5 दिसांचो प्राझ दिला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।
राती होळयेन शिगमो सुरू जालो. आज रंगपंचम. सगळ्याक रंगांचो उत्साह. जाणटे नेणटे तरणाटे पिचकाऱ्यो रंगाची पाकिटां घेवन टोळयांनी भोंवतात. शारांत कामाधंद्यांक आशिल्ले गोंयकार शिगम्याच्या निमतान गांवांत पावले. राजकीय फुडाऱ्यांचे पणजे आझाद मैदानाचेर रंगपंचम. रंगपंचमीच्या गोंयकारांच्या रंगाचो तरातरा. होळी घाली शिगम्याची सुरवात. गोंयकारांची गांवगिऱ्या वाठारांनी शारांनी रंगपंचम. ल्हान भुरगीं पिचकारे घेवन एकामेकाक रंगोवपाक लागले. जाणट्या नेणट्यांनी आपआपल्या पद्दतीन रंगपंचम मनयली. मुख्यमंत्र्यान गोंयकारांक शिगम्याची परबी दिली. सांखळी रवींद्र भवनात खासा रंगपंचमी निमतान कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. आयज होळी उत्सव गोंयांत सगळी कडेन होळी खूब मोठ्या प्रमाणात मनयता. तशी पळोवंक वचत जाल्यार गोंयची होळी फुडले 8 ते 10 दीस कंटिन्युअसली शिगमो आनी होळी चलता. आयज होलिको उत्सवाच्या निमित्तान गोंयांतल्या वेगवेगळ्या शहरांत खरें नॉर्थ इंडियांनी होलिको उत्सवाच्या दिसांत सुरू केल्ली होळी आयज गोंयकारांची तशी पळोवंक वचत जाल्यार आपलो शिगमो ट्रेडिशनल साजरो करतात. पण आयज होळी बी खूब मोठ्या उत्सवात साजरी करता. हांव आयज होळी आनी रंग उत्सव हाच्यो समेस्त गोंयकारांक आनी सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. होळींतल्या कलर लायता आसतना सगळ्यांनी लक्ष घेवचें की तो कलर दोळ्यांत, कानांत, नाकांत, तोंडाक वयचो न्ही आनी ताजे सायड इफेक्ट कोणाक जावचे न्ही. शक्यतो आमी म्हणटा तो ऑर्गेनीक कलर वापरचो. पणजे आझाद मैदानार राजकीय फुडाऱ्यांची रंगपंचम. खासदार तानावडे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक आनी हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी हाजेरी लायिल्ली. ट्युरिस्टूय वांटेकार जातना दिश्टी पडले. हांगा एक प्रथा आसा की देवीक नाल दवरून आमी मागीर फुडें वता आझाद मैदानाचेर. हांव सगळ्या लोकांक आवाहन करता की तांच्यांनी मोठ्या संख्येन आझाद मैदानान येवन होळीची शुभेच्छा व्यक्त करची. सगळ्यांक रंग लावन एकतेचें प्रतीक आमी म्हणटा, होळी म्हणटा ते एकतेचें प्रतीक. ही होळी सगळ्यांक बरी सुख समाधानाची, शांतीची, तशीच आरोग्यवर्धक आनी आर्थीक पाठबळ दिवपाची जावची अशें हांव श्री महालक्ष्मी चरणी प्रार्थना करता. पणजेचे शिगमोत्सवाचे परंपरेचो पयलोच प्रदेश अध्यक्ष जाल्ले नंतर हांव भाग जाता. म्हाका खूब आनंद जाता. Since 15 days, and so I catch the opportunity to live Holi here in Goa because I'm also a colleague of yours. I'm making a radio documentary for Italian broadcasting. I come from Italy. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गांजा होळयेच्या नेटार म्हादयत बुडून दोग सोंपले. 22 वर्साचो प्रकाश आनी 21 वर्साचो शरणप्पा हाडपड दोगूय कर्नाटकी. होळयेच्या नेटार खंय न्हंयचेर पिकनिकेक गेल्ले. दोगांयच्यो बॉडी रिकवर केल्यात. प्रकरण फोंडे पुलीस पळयता. गांजे म्हादय न्हंयत बुडोवन दोगांक मरण. होळी खेळोन ते खंय दोगूय पेवपाक गेल्ले. 22 वर्सां पिरायेचो प्रकाश हाडपड आनी 21 वर्सां पिरायेचो शरणप्पा हाडपड सोंपलो. दोगूय कर्नाटकी. आज एक दुखद घटना घडली. आमचे फोंडेचे खडपावन आयले 2 भुरगे जे होळी साजरी करून ते न्हांवपाक गेल्ले आपल्या फॅमिली सोबत. म्हणजे 8 जाणांचो ग्रूप आशिल्लो. आवय बापूय आनी बाकी भुरगे आनी अशे म्हणजे 8 जाण आशिल्ले. आनी ते उदक खेळटा खेळटा वयर खेळटना सकयल पावले आनी 3 जाण बुडटाले. हो तातूंतल्यान बाकीच्या लोकल लोकांनी हाका काडलो भायर. 2 जाण ड्रावन जाल्ले. तांची बॉडी काडल्या, बॉडी रिकवर केल्या आनी तांकां आतां पोस्टमॉर्टमा खातीर फुडें व्हरता. ते ओरिजिनली खंयचे तुमी कर्नाटका. तो रिजायडींग एट खडकोबान खूब वर्सां जाली. ते सगळी तांची फॅमिली, बापूय आवय तांची खूब वर्सां जाली. हांगाच कोणें स्थायीक जाल्ल्या ते खडकोबानार हांगा रावतात. आतां जेन्ना कळ्ळें आमी PIकूय रिक्वेस्ट केलें की थंय जो आतां स्पॉट आसा थंय मातसो कंट्रोल करपाचो. खूब लोक जे ते सांगता त्या प्रमाणे 50 जाण अजुनूय न्हाताले म्हणून. पूण तांकां PIनूय म्हाका सांगलां की थंय आमी ते सगळ्या लोकांक क्लियर करतले आनी आयज अशे अनटुवर्ड्स इन्सिडंट जावपाक जायना म्हणून खबरदारी घेतली. 3 जाण जे बुडपाक लागले तेन्ना स्थानीक भुरग्यांनी तांकां वाचोवपाचो प्रयत्न केलो आनी तेजे भितर एका भुरग्याक ते साल्वार करपाक पावले जाल्यार 2 भुरगे प्रकाश हडपड आनी तसोच शरणप्पा हडपड हे 20 आनी 21 भुरग्याचे तरणाटे दोगूय भुरगे ड्रावनींग जाले. तांकां हांगासर PHC धारपुण्याचो
लोकांनी हाडले आणि त्या प्रमाणे हांगासर दोतोरांनी तांकां ब्लड डेड केल्ले आसा आणि त्याच प्रमाणे जे कावन्सिलर म्युन्सिपालिटीचे विश्वनाथ दळवी हांगासर येवन ताणें पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की अजुनूय जे समज जर भुरगे थंय कोण नाताले तांकां बंद करचें म्हणून आनी वेवस्थीत आतां दोगूय भुरग्यांक आतां पोस्टमॉर्टमाक रिपोर्टाक मडगांव हांगासर धाडलेले आसा. धारबांदोडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. वास्को सड्यार GRB कॉलनीत खून. धाकट्या भावान व्हडल्या भावाक तोपून मारलो. मोटारसायकल वेळी म्हूण खंय तोंडाक तोंड जालें. त्या वादांतल्यान खून. पुलीस सांगता सोंपलो तो खंय 50 वर्साचो श्रीकांत गिवरी. आरोपी मल्लिकार्जुन गिवरीक पुलिसांनी धरला. होळयेच्या दिसा वास्को सड्यार खून. मोटारसायकल व्हेली म्हूण धाकट्या भावान व्हडल्या भावाक सुरो तोपून मारलो. एक मर्डर रिपोर्टेड आसा. भावानच भावाक मारला. मेला ताजें नांव श्रीकांत गावरी आनी एक मारला तेजो धाकलो भाव ताजें नांव मल्लिकार्जुन गावरी. बायकाचे कितें इन्सिडंटाक लागून कोण परमिशन घेना आसतना आपली बायक व्हेली म्हणून रागान तेजे मदीं झगडी जाली आनी त्या रागार तेणी ह्या मल्लिकार्जुनान श्रीकांताक चाकू मारून तेजे सकम टू द इंजरीज. इन्सिडंट रात्री 10:30 सुमार कालचे एक्युजाक आमी अरेस्ट केला आनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू. सद्याक आमी वास्को पुलीस स्टेशनाचेर आसा. आमी जाणा सगळ्या कडेन आयज होळी चालू आसा. एक मोठो उमेदीचो सण एकामेकाक कलर लावपाचो. पूण आमी जी आयज खबर घेवन आयल्या एक ट्रॅजीक खबर घेवन आयल्या की आयज एक सड्याचेर एक मर्डर रिपोर्ट जाल्लो आसा. जी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की एका भावान खंय दुसऱ्या भावाक मारलो आनी ही घटना खंय काल रातची 10:30 GRB कॉलनीन घडली. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. गोंयांत फाटल्या 5 वर्सांत राष्ट्रीय साबार गुन्यांव रिपोर्ट पोर्टलाचेर 6,000 वयर कागाळी. गोंयकारांक 149 कोटीची टोपी. पुलिसांनी दुबावीत बँक खात्यांकडच्यान 14 कोटी रिकवर केल्यात. तातूंतले लोकांचे फक्त 9 कोटी परत पावले. खासदार सदानंद शेट तानावडेक राज्यसभेत जाप. गोंयांत सायबर गुन्यांवांच्यो केशी दिसान दीस वाडत आसात. लोकांक तोपी घालपाची प्रकरणां एकारेक नोंदत जायत आसात. राष्ट्रीय सायबर गुन्यांव अहवाल पोर्टल सुरू जाले उपरांत फाटल्या 5 वर्सांक गोंयांत 6,052 कागाळी नोंद. गोंयकारांक वट्टा 149.6 कोटी रुपयांची तोपी. कागाळीचेर कारवाय करतना पुलिसांनी दुबावितांच्या बँक खात्यांतल्यान 13.75 कोटी रिकवर केले. कागाळ करतल्यांक फक्त 9.38 कोटी परत दिल्यात. पैसे रिकवर करून परत दिवपाची टक्केवारी 0.06 इतलीच. खासदार सदानंद शेट तानावडेक राज्यसभेत मेळिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान ही म्हायती स्पश्ट जाल्या. देशभरांतल्यान 38.22 लाख कागाळी नोंद जाल्यात. देशभरांतल्या लोकांक 36,000 कोटींची तोपी घाल्या. दुबावितांच्या बँक खात्यांतले 4,380 कोटी आतां मेरेन जप्त केल्यात. कागाळ करतल्यांक फक्त 60.51 कोटी रुपया परत दिले. डाटा पळयल्यार महाराष्ट्रांतल्यान सगळ्यांत चड कागाळी. 4 लाख सुमार कागाळी 5,000 वयर कोटींची तोपी. तातूंतले 621 कोटी रिकवर करून 9 कोटी लोकांक रिटर्न दिले. बँको आर्थीक संस्थांच्या आधारान केंद्र सरकारान सायबर फटवणूक दुबावितांची वळेरी केल्या. वळेरेंत 8 लाखा वयर दुबावीत आसात. हातूंतल्यान 2,889 कोटी रुपया वांटोवपाक येस आयले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. आंदोलन करपाचो लोकांचो संविधानीक अधिकार. आंदोलनाक कायदो हातांत घेना तो मेरेन सरकारी यंत्रणा लोकांक आंदोलनाक घालूंक शकना. तशेंच जाल्यार लोकशायेक घातक. मेळावले IIT आंदोलनाचे केसीत मनोज परब आनी रोहन कळंगूटकार आड वाळपय पुलिसांनी नोंद केल्लो FIR रद्द करतना हायकोर्टाचे निरीक्षण. आर्जीचो मुखेली मनोज परब आनी रोहन कलांगूटकार आड वाळपय पुलिसांनी नोंद केल्ली FIR हायकोर्टान रद्द केल्या. शेळ मेळावले आंदोलनात वांटेकार जाल्लो म्हूण मनोज आनी रोहन आड FIR केल्लो. गुन्यांव रद्द करतना कोर्टान सरकारी यंत्रणेचेर ताशेरे मारल्यात.
6 जानेर 2021 शेळ मेळावले 300 लोकांचो बेकायदेशीर जमाव केलो म्हूण वाळपय पुलिसांनी मनोज परब आणि रोहन कलांगुटकराचेर FIR केल्लो. शेळ मेळावली नियोजित IIT आड लोकांच्या आंदोलन जाल्ले. केस नोंद केल्या उपरांत पुलिसांनी प्रकरण क्रायम ब्रांचीक दिल्ले. क्रायम ब्रांचीन मनोज आणि रोहनाचेर चार्जशीट फायल केल्ली. हायकोर्टान मनोज परब आणि रोहन कलांगुटकरा आड आशिल्ली FIR रद्द केली. FIR रद्द करताना कोर्टान निरीक्षण नोंद केला. शांततायेन आंदोलन करप हो लोकांचो संविधानीक अधिकार. आंदोलकांक आंदोलन करपापासून आडोवपाचो यत्न करचो न्ही. निषेध करपाचो घटनात्मक हक्क आणि दंडात्मक खटलो सुरू करप हाच्या मदलो अंतर स्पष्ट आसपाक जाय. अशी मानसिकता वाडल्यार तो लोकशाये खातीर घातक दीस थारतलो म्हूण कोर्टाचें निरीक्षण. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पणजेचो आमदार दरेक गजालींक मिसींग कितेंय विचारल्यार दुसऱ्याचेर धुकलता उत्पल पर्रीकराचो आमदार मंत्री बाबुशाक थोमणो. पणजेकारांक खंय पणजे विशयी मोग आशिल्लो फुडार जाय. स्वताची भर घालपाचो न्ही. रंगपंचमीक बाबूस ना तितल्यार उत्पलाचो थोमणो. पणजेकारांक पणजे विशयी मोग आशिल्लो फुडारी जाय. स्वताचो फायदो करून घेवपी न्ही. उत्पल पर्रीकराचो आमदार मंत्री बाबुशाक थोमणो. आपूण सदांच लोकां बरोबर आसतलो म्हूण उत्पल सांगता. मंत्री बाबूश रंगपंचमीक पावलो ना. ताचे वेल्यान उत्पलाचो बाबुशाक थोमणो. बाई वांगडा जे कार्य करताले ते आयज परत दिसचे पडटा तुमच्या वांगडा. कशें दिसता तुमकां? ना ते सगळे बेसिकली आसा गेल्या इलेक्शनांनी लोकांनी बरो सपोर्ट केला. पणजेन खंय तरी आज पळयल्यार कितें इश्यूज जाता. स्मार्ट सिटी म्हणा, मार्केटाचे म्हणा, कावन्सिलर्स ऑलमोस्ट गायब आसा. कावन्सिलाची मिटींग जाता तें सुद्दां खबर ना. आयज कावन्सिलाची मिटींगूय जायना. सो हे खंय तरी ताका पणजे बद्दल प्रेम आसा अशी लिडरशीप येवची पडटली. नॉट द लिडरशीप वीच जस्ट वॉन्ट्स टू प्रॉफीट फ्रॉम पणजे. मिरामार पळयलें तुमी बंगलो उडोवन थंय कितें तरी व्हडलें ताच्या आयकलां. अजून हांवें कन्फर्म करूंक ना. पण दॅट इज ओन्ली युजींग पणजे आनी आपल्याक ऑफीस मेळ्ळा पळय ते वापरून स्वताचो कसो फायदो करून घेवप तें चल्लां सद्या. सो ताचो परिणाम पणजेन सगळें दिसता. सो अनलेस दीस चेंजीस ते परत सारके जाग्यार हाडपाक हे लागतलो. सो लोकांचो सपोर्ट लागता आनी तो मेळटा. आयज पणजेचो आमदार खंय दिश्टी पडूंक ना. हरशी तो हांगा येता. आमदार सगळीच कडेन मिसींग आसता. तुमी प्रश्न विचारले पणजेचो आमदार खंय आसता. तो ऑफिशियल फंक्शनाक मिसींग आसता. आज कित्याक येतलो तो? ताची हेच आसा की ताका प्रश्न विचारल्यार तुमी MDक विचारा, हाका विचारा. आय डोंट हॅव टू कॉमेंट मोर. तुमी लोकां कडेन मिसून अशेंच रावता म्हणटा. दर वर्सा मेळटा हरशीं मेळत आसता. पण होळी लोकां बरोबर साजरी करप इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन. ते फुडें कायम दवरतात. थँक्यू. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 15 एप्रिला सावन फोंड्या पे पार्किंग सुरू करपाचो पालिकेचो प्लॅन. एप्रिलाच्या पयल्या सप्तकात शारांतले रस्ते खंय हडमीक जातले. पे पार्किंगाक फोंडेकारांचो येवकार. लोकांक शिस्त लागतली. ट्रॅफिक जाम जावचो ना म्हूण फोंडेकार उलयले. खासा रिपोर्ट. फोंड्या शहरात जावपी ट्रॅफिक जॅमाक थळावे विटल्यात. ते फाटभुंयेचेर पे पार्किंग सुरू करून फोंड्या नगरपालिकेंतल्या ट्रॅफिक जॅमाचो प्रस्न सोडोवपाचो प्लॅन. आमकां नोटिफिकेशन आयलां आनी ते प्रमाणे काम सुद्दां आमचें चडशें जाल्लें आसा. आतां कितें जालां फक्त आमी पुलीस स्टेशना कडेन सुद्दां तो फूल क्रावड गेल्लो आसा PWD मार्फत. आनी आमचे गोंय राज्याचे कृषी मंत्री बाबराव विनायक सर हे बरे इंट्रस्ट घेतात आनी ते तेंचे हितूनच हें काम सुरू जाता. तेंचें एक हें आसा की जाता तितले बेगीन हें पार्किंग सुरू जावचें. पुलीस स्टेशना कडेन आमकां पयलीं हें ऑटोमेशन जातलें. तें जातकीर आमचो बस स्टँडार आसा आनी आमी मारुती देवळा कडल्यान पळय जो बेल्ट घेतला आमकां सगळें आमचें हें आसा. आनी सायनबोर्ड्सूय आमकां हे फर्स्ट वीक ऑफ सांगले ते प्रमाणे सायनबोर्ड सुद्दां आमकां फर्स्ट वीक ऑफ एप्रिलाक मेळटले. सो ते प्रमाणे आमी जाता तितले बेगीन म्हणजे आमकां कशे भशेन 15 एप्रील पर्यंत तरी सामकी काम हें सुरू करूंकूच जाय. सामकें कशें कितें सर पे पार्किंग आसतलें काय कशें कितें? पे पार्किंग अशें कळ्ळें. रेट्स बी कितें आमी नॉमिनल अशें दवरतले कळ्ळें. जशें पणजे आसा, मडगांव आसा, म्हापसा सगळे वचत तें पे पार्किंग जशें आसा. कारण तितून आमकां म्युन्सिपालिटीक रेवेन्यू कितें मेळटलो. पे पार्किंगाक खंय थळाव्यांचो येवकार. पण जर बरेपैकी सिस्टमॅटीक जर मार्किंग करून जर सगळे पे पार्किंग जर केली जाल्यार बरें जातलें आनी नागरिकांकूय एक शिस्त येतली. जेणे करून गाडी आसा पळय एज पर मार्क दवरले कारणान दुसऱ्यांक कोणाक काडपाक हें करपाक त्रास जावपाक ना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. हुंड्या खातीर पिट्टात म्हूण दिवचेले एका बायलेचें प्रकरण पुलीस मेरेन पावलें. कुलवाळ पुलिसांची म्हापशें कुचेलेच्या सिद्दीकी अकबर शाह
फरीदा खातून शहागीर अहमद शहा आड कागाळ आरोपी खंय मूळ उत्तर प्रदेशातले सुनेक खंय हुंड्या खातीर पिट्टात. कुणय बायपासाचें काम बेगीन तडीक लावन दोनूय लेनी सुरू करच्यो ना जाल्यार रस्त्यार देंवपाची थळाव्यांची शिटकावणी. पोन्न्या रस्त्याच्या मानशेच्या वाठारांत ब्रेस्तारा 2 ट्रकां मदीं एक्सिडंट जालो. 2 स्कूटरी आनी शॉपाक मार बसलो. कोणाच्या जिवाक काय जालें ना, मात ह्या आदी अपघातांत थंय जीव गेल्यात. बायपासाचें काम खंय फुडेंच वचना. कुणय मानशेर जायते एक्सिडंट जाल्यात. ब्रेस्तारा 2 ट्रकां मदीं एक्सिडंट. सुदैवान कोणाक काय जालें ना, मात हो रस्तो धोकादायक जाला. कुणय बायपासाचें काम पुराय करून बेगोबेग दोनूय लेनी सुरू करचे ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हूण थळाव्यांची शिटकावणी. आणि हांगासर कितें आहा, प्रत्येक वेळा हांव आवाज करीत आसा गेली कितलीशीं वर्सां जालीं की बेगींतल्या बेगीन जो आमचो बायपास वयर रोड आहा तो बेगींतल्या बेगीन तेचें काम करचें. आणि ऑलरेडी सगळें तेचें जाल्लेलें आसा की आमचो गव्हर्मेंट जो आहा तो डिले करता. कित्याक डिले करता तें म्हाका खबर ना. हांव आमच्या गोवा राज्याच्या मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की जाता तितलो बेगीन हो जो आमचो कुणयचो बायपास जो रोड आहा तो बेगींतल्या बेगीन आमकां कंप्लीट करून दिवचो. अशेंच जायत जाल्यार आमचो परत एकदा विचार आहा की आमी परत रोड ब्लॉक करपाची आमची तयारी आहा. प्रत्येक वेळार सांगता कितें तरी प्रॉब्लम आसा, अशें इश्यू आसा, गॅसा पायपलायन आसा, पूण कितें आहा तें तुमी सॉर्ट आउट कर जाय न्हू. हांगासर हो पयलोच एक्सिडंट न्ही, जाल्यार हांगासर जायते खेपे एक्सिडंट जाल्या. आनी फाटीं एकदां जेन्ना हांगासर एक असो सिरियस एक्सिडंट जाल्लो तेन्ना गांवच्या लोकांनी हो रस्तो लेगीत बाकीच्या खातीर बंद केल्लो. तेन्ना सरकारान थारायल्लें की जो वयल्यान रस्तो आसा जो आतां सद्याक 1 वे आसा तो 2 वे करचो आनी तो वायड करून थंयसरल्यान जे दोनी वटेनचे ट्राफीक आसा ते लोक चालू करतले म्हणून. पूण खंय तरी तें काम मदींच बंद जालें. ताजे मागीर हो इन्सिडन्स एक परत काल एक हांगासर कुणय मानशेर घडलेले आसा. ताजे मागीर जे कुणय गांवचे सरपंच आसा तांच्यांनी आमचे कडेन संपर्क साधलो तर आनी तांचें म्हणणें आसा की हे जे वयले बायपासाचें काम जे बंद आसा इतलो तेंप ते तेंच्यांनी सरकारान परत चालू करचे जाणे करून अशा तरेचे जे अपघात हांगासर कुणय मानशेर जाता ते जावचे न्हय म्हणून. आनी जे सरपंच आसा तांच्यांनी सरकाराक परतून एकदां शिटकावणी दिल्या की जर ते वयले काम जर बेगीनच्या बेगीन चालू जायना आनी जर अशा तरेचे हे अपघात हांगासर जायत रावले जाल्यार ते परतून एकदां हो जो रस्तो आसा ते सगळे गांवचे लोक हांगासरलो जो रस्तो आहा तो ते आडयतले म्हणून. प्रुडंटा खातीर कुणय मानशे वयल्यान हांव स्वप्नील तारी. बुलेटीन इतल्यारूच सोंपता. हे बुलेटीन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जोटी ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.